गोय पशुसंवर्धन खातें, आदिवासी कल्याण समाज आणि कृषी संचालनालयाच्या जोड पालवान 5 नोव्हेंबराक काणकोणच्या गायतोंडे मैदानाचेर कृषी मेळाव्याचें आयोजन केलां, अशी माहिती कृषी मंत्री रमेश तवडकर हांणी दिल्या। आर्डेक्स गोगती काणकोणच्यान बबीश बोरकार। फाटल्या 4-4.5 वर्सां काणकोण तालुको हो एग्रीकल्चराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक रोल मॉडेल कसो जावंक येता ह्या गोष्टी खातीर आमी सुरवात केल्ली आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जी हळूहळू जी पावलां आमी मारली ती पावलां त्या दिशेन चलिल्लीं आसा हे प्रत्यक्ष अनुभव घेतलो आसा खूब आनंद जाता। ती अत्यंत तिसरी एक अत्यंत म्हत्वाची गोश्ट म्हणटा ती आमी गेल्या वर्सा साकून गोंयांत हे ऑर्गेनीक कन्सेप्टाचेर ते फोकस कशें करतले बाय डिफॉल्ट म्हणल्यार म्हाका दिसता गोंयांत की अनेक जे गोश्टी आसा त्यो गोश्टी मुळांत ऑर्गेनीक आसा। आतां काजू आमी धरले जायत न्ही, जवळ जवळ 80% जे काजू आसा एक डोंगरावयली काजू आसा ती ऑर्गेनीक आसा, ह्या पणसा सारके पणस आसा ते ऑर्गेनीक आसा, अशे विविध हे आसा, नाल्ल हो आसा तो ऑर्गेनीक आसा, अशे अनेक प्रकारचे ज्यो गोश्टी आसा त्यो मुळांत ऑर्गेनीक आसा आनी ते एक ब्रँड जावचें आनी ज्याच्यामुळे त्या ब्रँडाच्या आदाराचेर शेतकऱ्यामध्ये पैसे अधिक येवपाक शकता। अशें सिक्कीमच्या धर्तीचेर आज सिक्कीमे देशांतलें 100% ऑर्गेनीक स्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्लें आसा। मग त्या बेजाचेर गोंय सुद्दां फुडल्या येणाऱ्या काळामध्ये ऑर्गेनीक स्टेट म्हणून डिक्लेअर जावची हो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी त्या दृश्टिकोनान शेतकऱ्यामध्ये अवधान आसपाची गरज आसा। त्याच बरोबर म्हाका दिसता की विविध मशिनरी मेकॅनायझेशन आमी जे करता पळय ताजे वेगवेगळे स्टॉल्स आसतले। आमचो ह्या हातूंत KVKचो स्टॉल आसतलो, ICRAचो स्टॉल आसतलो, एनिमल हस्बंड्री डिपार्टमेंटाचो स्टॉल आसतलो, ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो स्टॉल आसतलो, स्टेट बँकेचो स्टॉल आसतलो, गोवा ट्रॅक्टरचो स्टॉल आसतलो, गोवा कृषी केंद्राचो स्टॉल आसतलो, मार्केटींग बोर्डाचो स्टॉल आसतलो, जय किसान एंटरप्रायझीस ताजो स्टॉल आसतलो, वर्षा एंटरप्रायझीस अशा तरेच्यो 17 एजन्सीज जी आसा की तांचे स्टॉल्स आसा न्ही की आसतले आनी त्यामुळे त्या माध्यमांतून सुद्दां ह्या स्टॉलाच्या माध्यमांतल्यान एखाद्या मनशाक एखादी मशिनरी घेवपाची आसा ताजी माहिती समजून घेवपाक आसत जायत न्ही जाल्यार ती घेवपाक शकता।